आयचे पणजेचे अपडेटीन तुमकां सगळ्यांत पयलीं अपडेट दिता ती मॉर्टेलिटी बुलेटिनाची. काल 71 डेथ्स जशी रिकॉर्ड जाल्ल्यो ऑल गोवा. आयज 58 डेथ रिकॉर्ड जाल्या, तितूंतल्यो 35 डेथ ह्यो GMCन जाल्ले आहा. ताजे उपरांत 18 सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, 2 नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, 1 धारबांदोडा PSCन, 1 ESIन आनी 1 कांसावले PSCन जाल्ले आहा. आनी आमी जर एज ग्रूप पळयत, कमीत कमी एज हें पळयत जाल्यार 27, कमीत कमी एज ग्रुपाचेर 27 वर्सांचो आहा, 28 वर्सां, 29 वर्सां, 31 आनी 38 आनी ती मागीर 78 वर्सां पर्यंत आहा. अश्यो सगळ्यो डेथ आहा. आनी हो आयचो 58 डेथ कावंट केलो जाल्यार टोटल मारली आमी आतां पर्यंतच्यो कोवीड डेथ जाल्यार 1,500 जाले, म्हणजे 1,501 जाल्यो. आतां पर्यंत 1,501 गोंयान कोवीड जावन लोक एक्सपायर जाल्ले आसा. दुसरे हितूंतले डेटा आमी आयचो डेटा पयलो 58 जाल्यार 5 जाण लोक हे वॅक्सिनेटेड आशिल्ले, फर्स्ट डोस तेंच्यांनी घेतलेलो. दुसरी अपडेट तुमकां GMCंतली काल GMCन हेल्थ मिनिस्टरांनी CMन इन्स्पेक्शन केलें आनी सुमार 150 कितल्यो बेड रेडी आहा त्यो पयल्यो विथ ऑक्सिजन फॅसिलिटी, पायपलायन ऑक्सिजन फॅसिलिटी. आनी ऑक्सिजनाचो प्रॉब्लेम जो GMCन आहा तो हँडल करपाक तेंच्यांनी सुपर स्पेशलिटींतल्यो बेड ह्यो कोवीड पेशंटाक दवरपा खातीर वापरपाचें डिसिजन घेतलें. आनी काल पेशंट शिफ्ट जावपाचे आसले, पूण आतां पर्यंत आमकां डेटा येयला तो 30 सुमार पेशंट आतां पर्यंत शिफ्ट केल्ले आहा. आयज रात मेरेन ते आनी 30 जाणांक शिफ्ट करतले. शिफ्टिंग मातशेंचे म्हणजे 150 एकदम शिफ्ट जावपाक पावना, थोडे थोडे करून ते हांगासरल्यान GMCंतल्यान तांकां दुसरे वटेन शिफ्ट करता. दुसरी एक गजाल आयज एक आयटकाचे सुहास नायक यांच्यांनी एक स्टेटमेंट इश्यू केला आनी तो असो की इंडस्ट्रियल एरिया ज्यो गोंयच्यो आहा, इंडस्ट्रियल इस्टेट ज्यो गोंयच्यो आहा ते हॉटस्पॉट जावपाक लागला कोवीड ह्या व्हायरसाच्या स्प्रेडाचो. कित्याक जे खुबशे लोक थंय कामाक येतात, सगळ्यो इंडस्ट्री चालू आहा आनी थंय कॅन्टीन फॅसिलिटी, टॉयलेट, वॉशरूम फॅसिलिटी ह्यो कॉमनली सगळे कॉमन आसता आनी थंय खूब गर्दी जाता. तितूंतल्यान हो व्हायरस चड स्प्रेड जाता. खुबशे प्रोटोकॉल्स फॉलो करिना इंडस्ट्रीनी अशें तेणी हें केलां की खुबशे प्रोटोकॉल्स फॉलो करिना अशें नोटीस जालां म्हणून. आनी हे जे लोक काम करपाक म्हणून येता इंडस्ट्रीनी, मागीर ते काम सोंपले उपरांत तेंची ड्युटी सोंपले उपरांत ते परत आपले कम्युनिटीन येता, परत आपल्या फॅमिली भितर मिक्सअप जाता, हितूंतल्यान स्प्रेड वाडटा. तेणी रिक्वेस्ट केला गव्हर्मेंटाक की एक हाय लेवल कमिटी ह्या विशया खातीर, इंडस्ट्रीच्या विशया खातीर स्पेशल काडची आनी प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेटीन वचून पळोवचें की ह्यो सगळ्यो इंडस्ट्री कोवीड प्रोटोकॉल्स आहा ते फॉलो करता काय ना, असो डिमांड आयटकान केला. दुसरे एक आमचे दोतोर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे जे इंचार्ज आसा ते मधू कोडकेरकर, तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लो लॉकडावनाचे उलयल्ले ते. लास्ट टायम जे लॉकडावन जालें ते वेगळे आसले, हे फावटचे लॉकडावन आहा ते मातशे सदळ आहा आनी तितूंतल्यान तितलो इम्पॅक्ट जावपाक शकना, जेका कोवीड रिस्ट्रिक्शन म्हणून गव्हर्मेंटान लायल्या. सो तेंचो एक मेन हें आसलो की जशें मुंबय भशेन, मुंबय जशें वार्ड वायज तेंच्यांनी हॉस्पिटलायजेशन फॅसिलिटी उब्यो केल्या, तश्यो गोंयान विलेज पंचायत वायज उब्यो करच्यो आनी थंय जेंकां शिफ्ट जावपाक जाय घरांतल्यान कुशीक जावपाक जाय विलेज पंचायतीच्या त्या स्टेप-अप हॉस्पिटल टायप फॅसिलिटीन तेंच्यांनी विलेज लेवलाचेर शिफ्ट जावचें. जेका दोतोराची गरज पडटा थंय दोतोर येवन विजीट करून तांकां पळोवपाक शकता, कितलेशे दोतोर इनवॉल्व करपाक शकता आमी ह्या गजाली. आनी जेका सामकेंच हॉस्पिटलार ऑक्सिजनाची बी गरज पडटा जाल्यार ते तांकां हॉस्पिटलांनी लागींच्या हॉस्पिटलांनी वा GMC सारक्या हॉस्पिटलांनी शिफ्ट करपाक शकता. तितूंतल्यान अशें डोनेशनांतल्यान बारीक बारीक जर कोणाक जस्ट लायट ऑक्सिजन जाय जाल्यार थंय डोनेशनांतल्यान वा खंयच्यान पयशे अरेंज करून थंय ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर बी हाडून दवरपाक शकता. अश्यो ह्या हितूंतल्यान सरकारा वयले मशिनरीचेर ताण कमी येतलो, मॉर्टेलिटी कंट्रोल जातली अशें तेंचें म्हणणें आहा. कांयच तेणी स्टेटमेंट इश्यू केल्लो. दुसरे बुलेटिनाचे सांगता आयचे हितून आतां पर्यंत 30,000 एक्टीव केसीस जाल्ले आहा. डेली आमकां 2,800, 2,900, 3,000 क्रॉस अशे केसीस सांपडटा. आनी पॉझिटिविटी रेट ही 48%, 52% पर्यंत येता. काल 52% पॉझिटिविटी रेट आसली. जितले सॅम्पल टेस्ट केले, 6,000 सॅम्पल टेस्ट केले जाल्यार 3,000 प्लस पॉझिटिव्ह केसीस सांपडटा. तितून डेथ तुमकां सांगलें आमी आतां पर्यंतचे ते 1,500 पावल्यो. दुसरो ऑक्सिजन इश्यू GMCंतलो, आजून ऑक्सिजन इश्यू विश्वजीत राणे आनी प्रमोद सावंत CM आहा जे गोंयचे, तेंच्यांनी कितले विजीट करून खूब प्रयत्न केले तरी ऑक्सिजन इश्यू तसो कंप्लीट सुटलेलो ना. आजून आमकां सुद्दां फोन येता की ऑक्सिजन सप्लाय हें जाला म्हणून, रातचे फोन येवपाक लागता अमक्या अमक्या वार्डान ऑक्सिजनाचो प्रॉब्लेम जाला, ऑक्सिजन सप्लाय जाला, सिलिंडर थंय पावना म्हणून खुबशे लोक फेसबूक पोस्ट घालून जंय शक्य आहा तशें सोशल मिडियाचेर
पोस्ट करून आपल्या ऑक्सिजनाची गरज आहा म्हणून म्हाका खंयच्यान अरेंज करून दिया वा कोण कॉन्टॅक्ट दिया म्हणून ते सोशल मिडियाचो वापर करता ऑक्सिजन सप्लाय करपी कंपनी प्रायवेटली अरेंज करपा आपल्या पेशंटा खातीर आमकां दिसता सोशल मिडियाचेर ऑक्सिजनाचो विशय एकदम कंप्लीट सुटलेलो ना GMC ते प्रयत्न करिता गव्हर्मेंट ऑक्सिजन विशयाचे कंप्लीट फेल गेला आतां पर्यंत तेंचो जो इश्यू ते जितले हँडल करपाक वयता तितलो इश्यू तो वाडता कारण पेशंट एके वटेन हॉस्पिटलायजेशन जितलो ऑक्सिजन ते वाडयता ते वटेन दुसरे वटेच्यान पेशंट तितलेच वाडटा आनी जिडे फूल सगल्यांक जाय तसो ऑक्सिजन सप्लाय करप अजून पर्यंत सरकाराक जमलेलें ना तितून डॉक्टरांचेरूय प्रेशर आहा डॉक्टर स्टाफ तितलेच आहा जे रिक्रूट केले स्टाफ आहा जे इंटर्नाक थंय घातल्या GMCन वा बाकीच्या हॉस्पिटलांनी ते तितलेच आहा पण पेशंट दिसान दीस वाडटा सो डॉक्टरांचेरूय प्रेशर आहा तेंची ड्युटीज तेंच्यो तांकां 12 वरां वयर थोडे 24 तास काम करतात जेवण तांकां टायमार घेवपाक मेळना हे आमकां भितरल्यान आतां डॉक्टर्स आमचे जे कॉन्ट्रॅक्टान ते सांगता की एकदम जिवाचे हाल जाता पण काम करचें पडटा अशें म्हणटा ते आनी तितून ऑक्सिजनाच्यो जर गजाली जे गाड्याचे दोतोर इंजिना ऑक्सिजन सप्लाय शॉर्टेज हे पयलींच सरकाराचे म्हणजे बिनाचे नजरेक हाडून दिले ऑक्सिजन सप्लाय कितें प्रॉब्लेम जाता पेशंट कितले प्रॉब्लेम फेस करता ते पण डॉक्टरांक हांगसर हे सगळें मॅनेज करपाक GMCचेर काम करता वा बाकीच्या हॉस्पिटलांचेर काम करता डॉक्टर खूब उठाबश्यो काडच्यो पडटा दुसरे आयची आनी एक अपडेट म्हणटा ती डोस जे वॅक्सिनेशन चालू आहा ते गोंयांक आतां पर्यंत 5,31,000 वॅक्सिनां दिल्ली अलॉट केल्ली आतां जी 18 आनी ही वॅक्सिनां आहा ती पयलीं 60 अबावचे एका आसली आनी 45 to 59 कोमॉर्बिडिटी आसली मागीर 45 to अबाव तेंच्यांनी ऑल पॉप्युलेशन कवर करपाक सोदलें आतां तेंच्यांनी अनावन्स केला की 18 ते 45 पर्यंतच्या पॉप्युलेशनाक ते कवर करतात पण त्या खातीर जी तांकां वॅक्सिनेशन जाय ती स्टेटीन प्रोक्युअर करची पडटा तो तांकां कोटा येयल्लो ना आतांचो आमी डेटा घेतलो जाल्यार आतां फर्स्ट डोस आयच्या दिसाक फर्स्ट डोस 2,954 जाणांक दिले आनी सेकंड डोस 1,490 जाणांक दिला हितूंतल्यान आयचे टोटल वॅक्सिनेशन जाले 4,444 आतां पर्यंतची वॅक्सिनेशन टोटल डोस दिले 3,69,000 दिले पण आमी जर फर्स्ट डोस आनी सेकंड डोस एक कावंट करीत जाल्यार 2,88,758 फर्स्ट डोस दिल्या म्हणजे इतले लोक कवर जाले आनी तितूंतलेच मागीर तितले 4 वीक वा 8 वीक तांचो कंप्लीट जावन त्याच लोकांतले सेकंड डोस घेवपी 79,399 हे सेकंड डोस म्हणजे तांचो डोस कंप्लीट जाता फर्स्ट डोस जालो आनी सेकंड डोसूय कंप्लीट जालो आतां पर्यंत जे सरकाराक डोस वॅक्सिनेशन अलॉट जाल्ले 5.31 लॅक तितूंतले आतां उरला फक्त 1.57 लॅक हे वॅक्सिनेशन उरला तितून जर तुमी हे केले डेटा काडलो 2.88 लॅक जे फर्स्ट डोस दिल्ले आहा तेंच्या खातीर हे डोस तांकां सेव करून दवरचे पडटले कारण नवो कोटा बरोचशे गॅप उरले न्यू कोटा येवपा खातीर कारण हेंचे जे पयलीं डोस घेतलेले फर्स्ट तेंचे दीस कंप्लीट जातले सो तेंच्या खातीर हे 1.57 लॅक जे डोस तेंचे आसा स्टोरान ते तांकां दवरचे पडटले आनी एक गजाल की सरकारान परचेज करपाक 5 लाखाची जी ऑर्डर घातली तांकां सरकाराक अशें आयकूंक येयलां आमकां सोर्सांतल्यान की 32,000 वॅक्सिनेशन्स ची ऑर्डर अप्रूव जाल्या म्हणजे फर्स्ट लॉटान आतां इतले 32,000 वॅक्सिनेशन गोंयांक मेळटले हें वॅक्सिनेशन हें 18 ते 45 वर्साच्या कॅटेगरी खातीर आसतलें आनी सरकारान पयलींच सांगलां की हे जे वॅक्सिनेशन आहा 18 to 45 खातीर तेवूय बी सरकार बाकीच्यांक जशें फ्री दिला तशेंच चालू दवरतलो त्या खातीर तेंच्यांनी ऑनलायन रेजिस्टरूय करपाक लायलां रेजिस्टर केल्या जशी वॅक्सिनेशन अवेलेबल जातले तशें डेट रिलीज करतले शेड्यूल करपाक तुमी ऑनलायन वचून मागीर आपले अपॉयंटमेंटूय घेवपाक शकता पूण खंयच्या दिसा वॅक्सिन घेतलो तेजे आयच्या दिसाची इतलीच अपडेट आसा 70 तालुक्यांत जवळ जवळ 500च्या वयर पॉझिटिव्ह पेशंट आसात आणि एवरी डे जवळ जवळ 100 पेशंट न्यू पॉझिटिव्ह पेशंट मेळत आसात आणि हीच गजाल लक्षात घेऊन 70 तालुक्याचे सगळे पंचायती सेल्फ लॉकडाऊन घेत आसात तशेंच वाळपय म्युनिसिपालिटीन आयच्यान फुडें 15 दीस जवळ जवळ 20 तारखेक मेरेन सेल्फ लॉकडाऊन केल्ले आसा आणि सकाळी जी परिस्थिती पळयल्ली ती अशी आसली की जरी लॉकडाऊन केलें तरी अशें दिसतालें की लॉकडाऊन करून कांयच फायदो ना कित्याक तर लोकांचो मुवमेंट जो आसलो तो सामको एकदम नेटान आसलो कित्याक तर सकाळी चडशे शॉप्स ओपन आसले सांगपाचें म्हटल्यार ग्रोसरीज वेजिटेबल सगळेचे शॉप्स ओपन आसले ताका लागून लोकांची एकूच गर्दी पडलेली आणि आतां सांजच्या टायमार जर आमी हांगासर वाळपय मार्केटाची परिस्थिती पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट सगळे शॉप बंद आसा इवन वेजिटेबल ग्रोसरीज ते सुद्दां शॉप बंद केल्ले आसात फक्त हांगासर
फार्मासीज आसा तितल्योच ओपन आसा. सकाळच्या परस आतां जर पळयत सिच्युएशन जाल्यार आतां खरेंच दिसता की लॉकडावन जाला अशें दिसता. वाळपयच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. पेडण्याचे अपडेट म्हटल्यार पेडण्यान दिसान दीस कोविड केसीस वाढत आसात. एका दिसाक 70 ते 80 कोविड पेशंट मेळत आसात आणि त्याच बरोबर पेडण्यान कोविड सेंटर जावचें म्हणून लोकांची मागणी आशिल्ली. पण फाल्यांच्यान पेडण्यान कोविड सेंटर सुरू जाता आणि त्याच बरोबर आतां पेडण्या तालुक्यान जे पंचायत आसात प्रत्येक पंचायतीन असे निर्णय घेतला की लॉकडावन करचे. स्वता तेंच्यांनी लॉकडावन केल्लेले आसा आणि कांयशे गांवान 100% असे लॉकडावन केल्लेले आसा. पूण कांयशे गांवान जे आसात काही दुकानां ओपन आसात आणि अर्धे शटर बीन लावून ते व्यवहार चालू आसा अजून मेरेन. तरी 100% अशें दिसना पण लोकांची येरादारी पूण चालूच आसा. त्याच बरोबर पेडण्या मुर्मुशे जे हेल्थ सेंटर आसा थंयसर कोविड चेकिंगाक जे लोक वयता थंयसर भरपूर गर्दी जाता. त्या खातीर लोकांची मागणी आसा थंय लोकांक बसपा खातीर वेवस्था करचे जेणे करून गर्दी कमी जातले. त्या खातीर जे संबंधित अधिकारी आसा किंवा स्थानिक आमदार आसा त्यांच्यानी लक्ष घालचे म्हणून लोकांची ही मागणी आसा. सगळे पंचायत आणि गांवान लॉकडावन सुरू असल्या कारणान जे गांवान मायग्रंट्स जे काम करताले ते मायग्रंट आता खंय तरी परत आपल्या गांवाक वयतना दिसपाक लागलेले आसात आणि ते जे मायग्रंट्स आसात ते सध्या बस स्टँडाचेर बसलेले आसात. पण जे ट्रान्सपोर्ट आसा ओन्ली कदंबा ट्रान्सपोर्ट सुरू आसा आणि बाकीचे जे प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट सध्या बंद आसा. त्या खातीर जे मायग्रंट्स आसात परत आपल्या गांवाक वयतना खंय तरी आमकां दिसपाक लागल्या. सालसेत एरियान अजूनय जायते कोविड केसीस वाडत आसात. जायतो लोक आमचे मदलो कोविड जावन मरण गेलो. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तशेंच ESI हॉस्पिटल अजूनय फूल आसात कित्याक केसीस खूब वाडत आसात. दोतोर हेर मेडिकल स्टाफ जायतो प्रयत्न करता जाता ते भाशेन लोकांचो जीव साल्वार करूंक. तशेंच सांगचें म्हणल्यार आयज तान कोविड टेस्टिंग फॅसिलिटी जी आदी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसली ती आतां तेणी रविंद्र भवन फातोर्डा शिफ्ट केल्या. सकाळचे 8 वरांचेर सावन सांजे 8 वरां पासून थंयसर कोविडाचें टेस्टिंग जातलें. लोकांनी आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचपाची गरज ना. तेणी डायरेक्ट रविंद्र भवनान वयचें आनी आपलो कोविड टेस्ट करचो. सालसेत एरियान सगळी विलेज पंचायतींनी तशेंच म्युनिसिपल कावन्सिलांनी लॉकडावन एनावन्स केला. पूण आमकां दिसता फावो ते परी हे लॉकडावनाचें पालन जायना. मुरगांवचें होलसेल फीश मार्केट आयजूय बंद आशिल्लें आनी HEPTचो चेअरमॅन विल्फ्रेड डिसा बाबाशान हाणें सांगलां की मायाचे 10 तारीख पासून हे होलसेल फीश मार्केट बंद आसतलें म्हूण. थंयसर लोक गर्दी करता आनी प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो करिना ताका लागून हे मार्केट बंद केल्लें. पूण आमी पळयलां सकाळचे 4 ते 6 वरांचेर थंयसर होलसेल ट्रेडर्स नुस्तें घेवन येतात आनी ते नुस्तें आपलें विकतात आनी थंयसर सोशल डिस्टन्सिंग जायना. पूण जेन्ना पुलीस येतात तेन्ना ते बंद करतात. तशेंच आमी पळयलां आयज जेन्ना आमी रिटेल मार्केटान गेले HEPTच्या थंयसर ते नुस्तेकार पुलिसांचेर एक्युजेशन करताले की ते पुलीस येवन आमकां गरजे भायर बंद करूंक लायतात. ते म्हणटा आमचें नुस्तें जरी जर बंद केलें जाल्यार ते नुस्तें कुसतलें. आंबेकार म्हणटात जरी जर मार्केट बंद केलें जाल्यार जे आंब्याचें आतां सिजन आसा सो आंबे कुसतले म्हणून. गोंयचो एक फामाद दोतोर वेंकटेश शेगडे हांणी आयज रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन जशेंच सोशल सर्वीस ऑर्गनायझेशन हाचे लागीं मागलां तांणी लोकांक आदार दिवंक भायर सरचें म्हणून. तो म्हणटा लोक खूब दुकान पडला, खूब तांचे त्रास आसात सो आनी तांकां इमोशनल सपोर्ट तशेंच फायनान्शियली एसिस्टन्स तांकां कितें मदत करची म्हूण मागलां. ही जाली सालसेताची अपडेट. आयची कोविड केसी म्हणजे सद्याक केसी वाडीत आहा आनी खंय तरी आमी पळयता की लोकांच्या मनान जो जसो भंय आसपाक जाय तो खंय तरी वास्कोकारांच्या मनान तो दिश्टी पडना. म्हणजे हांव तुमकां आयज सांगता की आमी जेन्ना आयज वास्कोच्या मार्केटान गेल्ले तेन्ना वास्कोचे जे व्हेजिटेबल मार्केट आसा जावं फ्रूट मार्केट आसा, ग्रोसरी स्टोर आसा ते कंटिन्युअस चालू आसले. ऑफकोर्स जे एसेन्शियल स्टोर्स तांचे चालू दवरपाक तांकां गव्हर्मेंटान परमिशन दिल्या. पूण जे लोकांची गर्दी भरलेली जे आमी आयज पळयल्या बागायतदारांची जी गर्दी भरलेली जावं व्हेजिटेबल मार्केट फ्रूट वेंडर मार्केट अशें दिसून येतालें की वास्कोन म्हणटा तो कोविडूच ना कसो अशें दिसून येतालें की लोकांक कांयच पडूनय गेल्लें ना. मागीर आमी ताचे विज्युअल्स घेवन जेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळे डेप्युटी कलेक्टर ऑल्सो वॉज व्हेरी शॉक्ड
तांच्यांनी मागीर इमिजिएटली तांच्यांनी पुलिसांक इन्फॉर्म केलें आनी ताजे मागीर पुलिसान तांकां ऑलरेडी जे लोकांक जे कारवाई करपाची चालू केल्ली आहा तांकां ते स्ट्रिक्टली आडायता पूण खंय तरी लोकांनी हांकां हेल्प करपाक जाय जे ऑथॉरिटी आसा जावं डेप्युटी कलेक्टर जावं पुलिसांक लोकांनी स्वता जावन आपूण हेल्प करपाक जाय तांकां एक समजूतकाय आसपाक जाय की एसेन्शियल स्टोर जे आसा ते सदांच ओपन आसतले तांकां कोणाक काय पॅनीक सिट्युएशन करपाची गरज ना जेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक आमी मेळ्ळे डेप्युटी कलेक्टर आमकां सांगलें की आमी जे आसा सेक्शन 144 लायिल्लें आसा आनी ताका लागून जे कितें ताका जे इशू जाता ताका वायलेशन जरी जायत जाल्यार आमी ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले दुसरी गजाल म्हणटा ती आमी आयज पळयलां की खंय तरी इलेक्शन जालां वास्कोन आनी ताजे मागीर जायते कोवीड केसीस जावपाक लागले अशें दिश्टी पडून येता की जायते जे एस्पिरंट कॅन्डिडेट आहले जावं जे कोण सपोर्टर आहले ते आतां सद्याक तांची कोविडाची ज्यो केसी आहा ती वाडत आहा आयज सद्याक तरी वास्कोचे जे GPCC गोवा प्रदेश काँग्रेसाचे जे लिडर आसले संकल्प आमोणकर ते पॉझिटिव्ह जाले थोडे दीस पयलीं तांची बायल श्रद्धा आमोणकर पॉझिटिव्ह जाल्ली खंय तरी अशें आयकूंक येता की इलेक्टेड कॅन्डिडेट एक यतीन कामुर्लेकर आहा तांचेय अशी न्यूज आयकूंक येता की तेय पॉझिटिव्ह आहा सो खंय तरी आतां दिश्टी पडून येता की आतां हालीं अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक पॉझिटिव्ह जालो सो खंय तरी ह्या इलेक्शनाच्या बोवाळान खंय तरी आयज पॉझिटिव्ह लोक जावपाक लागले लोकांनी आपली केअर घेवपाची कित्याक ह्या दिसांनी आमी जरी पळोवपाक गेले जाल्यार आमी काल आमी जशें सांगिल्लें की हिंदू क्रिमेटोरियमान इतली मरणां जाता की थोड्या जाग्यार लांकडां शॉर्टेज पडटा आयज आमकां कळून आयलां की मुस्लीम फ्रॅटर्निटीन सुद्दां जायतीं मरणां जावपाक लागल्या कंटिन्युअस लोक आतां मरपाक लागले सो लोकांनी हाजेर अर्जंट दखल घेवन काळजी घेवपाची गरज आसा ऑथॉरिटी लोकांनी हेल्प करचें अशें सगळे ऑथॉरिटी जे आसा फूल फोर्स लावन तांकां सगळ्यांक अपील करीत आहा वास्कोन सद्याक तरी अनाउन्समेंट चालू जावपाक लागल्या वास्कोन सगळ्या वाठारांनी रिक्षा भोंवपाक लागले अनाउन्समेंट करपाक तरी पण लोक भायर सरता आनी एक गजाल म्हणटा ती आयज जे मोर्मुगांवचे आदले आमदार शेख हसन हरून तांचेंय आयज निधन जालें ते जायते वर्सां जाले हांगा एक MLA म्हूण आहले सो हांगा एक वास्कोकारांचे एक मनान एक शोक जालो की एक बरो मनीस एक बरो पॉलिटिशियन आयज आमचो भायर पडलो तशेंच आमी जेन्ना काल वेलसांव पंचायतीन गेल्ले थंय आमकां पळोवन कळून आयलें की जे हॉस्पिटल थंय चालू जावपाचें जाल्लें तें अजुनी चालू जावंक ना आयज मेरेन तें चालू जालां तें अजुनी ताका इन्फॉर्मेशन आमकां खबर ना जेन्ना थंयचे समाज वावुरपी आनी आदले पंच रोकोजीन डिसूजा आमी जेन्ना हांकां मेळ्ळे तांच्यांनी एक प्रश्न बरो घातलो की जे आयज लोक डॉक्टर नर्स स्टाफ हे जे लोकां खातीर काम करता 24/7 काम करता आनी जशें आमकां दिसून येता की गव्हर्मेंटा कडेन सद्याक तरी बेड्स अवेलेबल ना ऑक्सिजनाची खंय तरी शॉर्टेज आसा सो असल्या टायमाचेर जेन्ना जे डॉक्टर आमच्या खातीर वावुरपी 24 तास काम करपी सपोज ते फाल्यां पॉझिटिव्ह जाता जाल्यार गव्हर्मेंटान हांचे खातीर कितें उपाय दवरला वेदर दे हॅव मेड सफिशियंट बेड्स अवेलेबल फॉर दीस हेल्थ वर्कर्स जे नर्स पॉझिटिव्ह जाता जावं फाल्यां कोण डॉक्टर जे 24/7 काम करता फाल्यां समज ते पॉझिटिव्ह जाले वॉट आर द प्लॅन्स ऑफ द गव्हर्मेंट हो एक व्हडलो प्रश्न तांच्यांनी उबारलो की फाल्यां तांचें अशें म्हणणें आहा की लोक फाल्यां म्हणटले की दोतोर आमचे कडेन जरी पॉझिटिव्ह जाले आनी तांकांच जरी मागीर फाल्यां गादी मेळूंक ना फुडें कितें आमचे कडेन हेल्थ कॅराच्या सिस्टमान कितले डॉक्टर आसा कितले लोक कामाक आसा कितले डॉक्टर आमचे कडेन अवेलेबल आसा हाजो डेटा तांच्यांनी मागला तांच्यांनी हेंय सांगलां की वेगळे वेगळे जे फिल्डांतले लोक आसा दे कॅन ऑल्सो असिस्ट द गव्हर्मेंट इन दीस क्रायसीस सो अशें करून जायते लोकांचे वेगळे वेगळे विचार फुडें येवपाक लागल्या पूण गोंयचे लोकांक वास्कोच्या लोकांक स्पेशली हांव सुद्दां एज अ जर्नलिस्ट अपील करता की आमी जशें आज मार्केटान गर्दी पळयता तशें लोकांनी गर्दी करचें न्ही डिपार्टमेंट इज डुईंग इट्स बेस्ट द ऑथॉरिटी आर डुईंग इट्स बेस्ट पुलीस इज डुईंग इट्स बेस्ट पूण लोकांनी खंय तरी भायर सरचें न्ही आनी आयज आनीक गजाल जी आमकां कळून आयल्या की जे चिखलेचे पंचायतीचे जे सरपंच आसा सॅबी पेरेरा तांच्यांनी आनीक एक वेगळोच अपील केला तांच्यांनी सांगलां की जायते लोक हे दिसांनी सोशल मिडियाचेर वॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर रेस्ट इन पीस कोण अमको मेलो अमको कोवीड डेथ जालो इतलो यंग आसलो कोण 42 आशिल्लो अशे मेसेज्यो फ्लोट करपाक लागले आनी ती मेसेज्यो थोडे सोयरे घालता तांची मेसेज कॉपी करून लोक व्हायरल करता खंय तरी हे लोकांचे जे पॉझिटिव्ह आसा जावं होम क्वॉरंटायन आसा जे ऑन द वे टू रिकवरी आसा खंय तरी तांचो मन वीक करपाक हे मेसेजी तांकां इट कूड बी पॉसिबल दॅट द पर्सन हू इज रिकवरींग कॅन गो इन टू डिप्रेशन गेट स्कॅर्ड सो असली मेसेज्यो व्हायरल करची न्ही ही चिखले पंचायतीच्यान एक अपील आयल्या सो वेगळे वेगळे जाग्याच्यान वेगळे वेगळे लोकांचे मनांतले विचार भायर सरले फक्त लोकांनी केअर घेवंक जाय वास्को जरी आमी पळयलां हांगच्यान चालू जाल्ल्यो केस्यो आयज आमी परते सेकंड फेजीन आसा सो लोकांनी आपली काळजी घेवची ऑथॉरिटी आपलें काम करता हीच वास्कोची अपडेट आयज The High Court today heard 3 public interest litigations related with COVID situation in the state of Goa. And the main point of the order, I would say, or direction, I would say, is that High Court has directed Goa government to ensure that after 10th May,
no persons comes without COVID negative certificate in the state. The High Court has further said that if somebody enters or comes at the entry point without COVID negative certificate, then Goa government has to ensure that there should be the COVID test at the entry point. But after this direction, when the hearing was going on, Goa government contended that if everybody has to get tested at the entry point, then there will be the logistic problem, because every entry point there has to be provision of RT-PCR or antigen test. So there was some confusion regarding that, and Goa government contended that there will be a lot of problem that people have to be waiting at the entry point. But High Court said that in other states there is such provision, so why not it can be in Goa? So finally High Court did not say that which type of test, either it should be RT-PCR or antigen test at the entry point. The High Court has simply directed Goa government to ensure that nobody comes without COVID negative certificate in the state after 10th May. Other directions are there, in which High Court has further directed that there should be one website which clearly reflects information in the real time, that how many beds are available in the hospitals across Goa. All hospitals, there should be information that how many beds are there, how many ventilators are available there, what is the status of the essential medicines for the critical COVID patients, and the oxygen availability of the oxygen. So this information has to reflect on the website in real time. So Goa government has agreed upon this, and I hope that such website comes into effect very soon. Other direction of the High Court is that there are cases of violence against the medical staff, medical personnel. So High Court has strictly said Goa government to ensure or provide police protection to all the medical staff, to ensure the safety of medical staff. And High Court has observed that any person who is attacking any medical personnel, medical staff, then he will be or she will be dealt with the iron hand. So this is the clear message of the High Court. And High Court has also asked central government to reply that whether there is some patient admission SOP on the basis of which, because Supreme Court has given such directions, so that will be applicable to all the states. So on next date of hearing, which is 11th May, central government has to file one affidavit explaining that is there any SOP regarding the patient's admission in the hospital. The High Court has also given direction to the state government, Goa government, that they have to also file affidavit explaining that what has happened or what is the status of 200 ventilators which was given assurance by the Goa government in March 2020 in one affidavit in another matter, in which Goa government has said that they will purchase 200 ventilators. So High Court has asked to give a status of that 200 ventilators. Another point is that Supreme Court has given direction to all the states to store the oxygen, the buffer stock of the oxygen. So High Court has asked that what is the progress of that direction of the Supreme Court and what Goa government is doing to store buffer stock of the oxygen. So all these directions and affidavit has to be filed by next date of hearing, which is 11th May. सांगेपे तालुका भितर खूब अशी केसीस वाडलेल्या कारणान ऑलरेडी हांगा सेल्फ लॉकडावन घेतलेलें आसा. काल आमी आयकल्या त्या प्रमाणे असोळडा पंचायतीन हांगा 7 दीस सेल्फ लॉकडावन घेतलेलें. तशें आज विलेज पंचायत शेल्डे हेणी 10 दीस सेल्फ लॉकडावन घेतलेलो आसा. तशेंच सांग्यावयलो MLA प्रसाद गांवकर हेणी आपल्या साती पंचायतीक एक लेटर धाडलें आसा आनी विलिंगली तांकां सेल्फ लॉकडावन घेवपाची विनंती केलेली आसा. एक बरी गजाल आयकुपाची म्हणल्यार गव्हर्मेंट कॉलेज केपें जें आसा तितून ऑडिटोरियम आसा तितून भितर 42 बेड्स
गव्हर्मेंटान अवेलेबल केलेले आसा. तितून भितर 30 बेड्सां भितर ऑक्सिजन सुविधा तयार केली आसा. काही दिसांनी हें चालू जातली हें सगळें. तशेंच डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हेणी ऑलरेडी कुडचड्यार वचून हॉस्पिटल विजीट केलेलें, पूण टॅक्निकल कारणां लागून तें तांकां अवेलेबिलिटी करपाक मेळना तितून भितरली. मुखार ही सुविधा तयार जावंक शकता. म्हळ्यार कॅपी समज अशें कितें जालें जाल्यार खूब अशीं लोकांक फायदेबल जातलें. तशेंच हांव स्पेशली सांगपा म्हणल्यार हांगाचो जो ZP आसा सिद्धार्थ गांव देसाय हो स्वता एरियेक भोंवून सॅनिटायज करता. काल तेणी असोल्डा पंचायती केल्लें. आज तेणी शेडी पंचायती बारीक गाडी म्हणजे ज्या जाग्यांनी व्हडली फायर ब्रिगेड पावना त्या जाग्यांनी बारके फायर ब्रिगेड हाडून सॅनिटायज करतात. मुद्द्याची गजाल सांगपाची म्हणल्यार हांगा एक गरज आसा, अत्यंत गरज आसा. एक फायर ब्रिगेड मिनी फायर ब्रिगेड जाय, कित्याक बारीक एरियेनी भितर व्हडली फायर ब्रिगेड पावना म्हणून मिनी फायर ब्रिगेडीची गरज आसा अत्यंत. तशेंच हांव स्पेशली एक सोशल वर्काचें नांव घेता, शिल्पा पिंगळे म्हणून. तेणी स्वता लोकांक जे व्हॉलंटियरी गुळी दिवपाचें काम केलें. म्हणल्यार जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसात, जे कोरोना पेशंट आसात, तांकां गुळयो व्हरून दिवपाचे जे डोसीस आसात ते व्हरून दिवपाचे तांकां घर कळना म्हणून तेणी स्वता विलिंगली व्हॉलंटियर जावन ते गुळी घेवन तांकां व्हरून दिता. तशेंच हांगा केसीस पळोवपाक गेल्यार केसीस 200-150 लोक हांगा आपूण चॅक करून घेतल्या आनी कितलेशे डेथ बी जालेले आसा हांगा. म्हणटकीर लोकां भितर एक भंय निर्माण जाल्ली आसा आनी लोक खूब अशी सोल्युशन घेवपाची तयारी केल्ली आसा. जितल्यो फास्ट ह्यो कोवीड केसी वाडत चल्ल्या ताका लागून आतां म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायतीन लॉकडावन वचपाचे निर्णय घेतलेलो आसा. आयज उसगांव पंचायतीनूय एक मिटींग जाली पंचायत वांगड्या बरोबर जे वेंडर्स एसोसिएशन आहा तेंची, आनी तेणी फाल्यांच्यान इमिडिएट एक 8 दिसां लागून लॉकडावन वचपाची तयारी केल्ली आसा. आनी एसेन्शियल कम्युनिटीज आहा ताका टायमींग दिल्लो आसा एक 8 ते 11 पर्यंत. तेज्या उपरांत कोणेच भायर भोंवचें न्ही आनी कंप्लीट लॉकडावन करपाक लोकांनी तांकां सहकार्य करचें असो उसगांव पंचायतीन लोकांक उलो मारला. आनी त्याच पद्दतीन बाकीच्योय पंचायती आतां लॉकडावन वचपाक लागल्या. मडकय मतदारसंघान टोटल 6 पंचायती, 6 पंचायतीन टोटल आयच्यान लॉकडावन तेंच्यांनी हें केल्लें आसा, बंद केल्लें आसा सगळें. तशेंच तांकां एसेन्शियल कम्युनिटीज आहा तांकां टायमींग तेंच्यांनी 7 ते 10 पर्यंत दवरलेलो आसा. आनी जर कोणाक मेडिसीन जाय जाल्यारूच तेणी भायर पडपाचें, अन्यथा तेणें कसलेच गजालीक लागून भायर भोंवचें न्ही. ही चेन खंय तरी ब्रेक जावपाक जाय. ह्या पद्दतीन सगळ्या लोकांनी ह्या बंदाक लोकांनी जो पंचायतीन स्वता निर्णय घेवन जो बंद जो पुकारला म्हणजे लॉकडावन पुकारला ताका सपोर्ट करपाक जाय. बेतकी, खांडोळा, बोमा, आडकुणा, वेरे, वागुर्मे तशेंच बोरी, शिरोडा ह्याय पंचायतींनी लॉकडावन करपाचो निर्णय घेतला. आनी हेंच्यांनी तसोच टायमींग जो एसेन्शियल कम्युनिटीज आहा ताका सकाळचो टायमींग दवरलेलो आसा. सो जितल्या बेगीन लोक गर्दी करिना तितल्याच बेगीन ही चेन खंय तरी ब्रेक जावपाक जाय. आनी त्या पद्दतीन सगळ्या पंचायतींनी आयज फुडाकार घेतलेलो आसा. आमी पळयता फोंड्या बाजारान जे नुस्तें मार्केट आहा थंय भरपूर गर्दी येता सकाळची. आनी फोंड्या पयरूच बिजनस फोरमान सगळ्या शॉपकारांक उलो मारलेलो की स्वता जावन तुमी बंद करा शॉपां म्हणून. आनी तांकां टायमींग दिल्लो 7 ते 10 पर्यंत. आनी सकाळीं नुस्तें मार्केटान जी गर्दी जाता ती सदांच पुलीस येवन तांकां ती नुस्तें तांकां विकता तें बंद करचें पडटा. सो तांकां एक ऑप्शन दिल्लें आसा की मार्केटा भायर फाटले वटेन जे ओपन स्पेस आहा थंय तुमी नुस्तें घेवन बसपाचें, पण हांगासर गर्दी करूं नाकात म्हणून ते आतां पुलीस जावं म्युन्सिपालिटीचे अधिकारी येवन तांकां सदांच येवन तांकां हें करतात. एक बरी गजाल म्हणल्यार की आतां वॅक्सिनां येवपाक लागलीं, वॅक्सिनेशन ड्रायव्हूय चालू आसा. आनी लोक वॅक्सिनूय घेवपाक आतां पयलीं जितलो हें नासलो वॅक्सिन घेवपाक तितलो आतां लोक तातडीन वचून वॅक्सिन घेवपाक लागला. हांगासर आतां राजीव गांधी कला मंदिरान वॅक्सिनेशन जाता, तशेंच GMसान वॅक्सिनेशन जाता, तशेंच हांगा एनिमल हजबंड्रीचें एक गेस्ट हावस आहा थंय वॅक्सिनेशन जाल्लें आसा. सो लोकांनी वॅक्सिनेशन घेवचें आनी त्या पद्दतीन ही कोवीड जी फैलाव आतां चेन जी आसा ही ब्रेक करपाक सगळ्या लोकांनी मदत करची असो म्हणून आमदारांनी तांकां सगळ्या लोकांक उलो मारलेलो आसा. ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट. आयची म्हापशाची आनी पुराय बार्देश तालुक्याची अपडेट दिता आसतना आयज जर पळयलें जाल्यार कोविडाचे केसी जर जे वाडतूच आसात. म्हणजे म्हापशाचे अर्बन हेल्थ सेंटर जावं बाकीचे जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा जे पर्वरी, कांदोली, मागीर कोलवाळ, हळदोणा, शिवोली हे जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंयसरूय लोक टेस्टिंगाक लोकांच्यो गर्दी जाल्ल्यो आसा.
मागीर वॅक्सीन घेवपाकूय लोकांचे गर्दी आसा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलानूय लोकांची गर्दी दिसता, कित्याक आतां लोकां मदीं इतलो भंय जाल्लो आहा की जावं कितें जालें जाल्यार टेस्टिंग करया जावं वॅक्सीन घेवया अशें लोकां मदीं एक भंय पातळ्ळो आसा. आनी दुसरें म्हापसा बाजार जो लॉकडावनान आसा, म्हापसा मार्केट जर फुल्ली आतां मेरेन तरी सारकें बंद आसा. म्हापसा बाजारूय जावं भायली सायडूय बाकीचे चडशी म्हणजे 95% तरी दुकानां म्हणजे सगळे टोटली बंद आसा. फक्त जी भुशारी दुकानां आसा किंवा भाजी फ्रुट्स जावं फार्मासी हे जर इतलीच जर दुकानां सोडलीं जाल्यार म्हापशांची चडशी दुकानां सगळीच बंद आसा. लोकांचोय बीन रिस्पॉन्स असो दिसता की पयलीं तरी खूब जाण गर्दी जाताले, लोक येताले वयताले, पूण आयज जेन्ना आमी म्हापशान जेन्ना भोंवले तेन्ना पयलें जाल्यार लोक अशे बाजारान जावं भितर भोंवपाचो खूब कमी जाल्ले आसा. पुलिसांची गस्त चला, पुलिसूय आपल्या हेतून कंट्रोलान दवरपाचो प्रयत्न करता, वचत थंयसर पुलीस रावल्ले आसात. दुसरे बाकीचे ते बार्देश तालुक्यांचे चडशा विलेज पंचायतींनी स्वताहून लॉकडावन केल्ले आसा आनी ह्या लॉकडावनान लोकांनी पासून तांकां खुबसो साथ दिल्ली आसा. कित्याक फक्त तेंच्यांनी जी एसेन्शियल दुकानां जी आहा ती सकाळीं 7 ते दनपारां 12 किंवा 1 मेरेन चालू दवरपाचें अशें तांकां लोकांक हें केल्लें सांगलेलें आसा. आनी त्या प्रमाणे दुकानदारांनी ते पंचायतीक सपोर्ट दिला आनी पंचायतीचे जे सरपंच पंच बीन हे जे आहा ते आपूण स्वताहून अशे भोंवन लोकांक सांगन जनजागृती करतात, कित्याक आपलो जीव आपुणूच सांबाळपाचो हे अशा पद्दतीन लोकांक सांगून तेंच्यांनी हे चडश्यो पंचायतींनी आपूण स्वताहून लॉकडावन जाल्यार हेका रिस्पॉन्सूय सद्या तरी बरो दिसता. आनी त्या हेतून फुडल्या कांय दिसांनी म्हणजे हे हेतून कोविडाच्या केसींनी खूब त्यो कंट्रोल जावं येता अशें जर लोकांनी स्वताहून जर आपूण हें करीत जाल्यार. दुसरी ही कोविडाची जाली. दुसरी बार्देशांच्या जी खूब दिसांचे म्हणजे प्रत्येक चडशा वाठारांनी उदकाच्यो ज्यो समस्या आहात त्योच अजूनय मेरेन उदकाची समस्या चालू आसा. आयज जे आसगांव बाद्या ह्या वाठारांच्या लोकांक उदक येयना म्हणून तेंच्यांनी आयज आमदार विनोद पालयेकाराक घेवन म्हापशा उदकाच्या ऑफिसान येयल्ले. ते असिस्टंट इंजिनियर ताका घेराव घातला आनी ताका विचारलें कित्याक लागून उदक येना. ते म्हणून उदकाचो प्रॉब्लेम हे जाला. आतां तेंच्यांनी आमदाराक पासून सांगलां आमी कितें तरी जालां ते प्रॉब्लेम आसा तो सोडयता म्हणून आमदारान पासून आतां आनी त्या लोकांनी सांगलां आमी 2 दीस कंटिन्यू येवन पळयतले पंपार खंयच्यान उदक खंय डायवर्ट जाता आनी तेन्ना जर हाडून आमी दाखयतले म्हणून आमदारानूय ते पालयेकारान तेणें सांगलां आपुणूय बीन येवन पळयतलो की उदक खंयसून खंय डायवर्ट जाता ते. ही उदकाची जाली. दुसरी आनी एक गजाल जी आसा ती ज्या कोविडाच्या सिट्युएशनान आनी जे फायर प्रायस शॉपां आसा ते हितून त्या स्वस्त धान्य दुकान तेतून कोविडाच्यो इतक्यो केसी वाडल्या आनी जे थम्स जे मशीन आसा ते अजूनय त्या थम्स म्हणजे अंगठो लावनूच लोकांक धान्य दितात. हे लोकां मदीं भंय पडला आनी ते लोकूय बीन ते कोण फायर प्रायस शॉपालो आसा ताका विचारतात आमी अंगठो लायना तूं हें करून दी म्हणून. त्या हितून मातसो जाल्यार हें सरकारान मातसो लोकांचें म्हणणें आहा की सरकारान हेचेर हें करून म्हणजे अंगठो ना लायतना किंवा दुसरें आनी कितें तरी उपाय करून आमकां धान्य दिवचें अशी मागणी केल्ली आसा. आनी एक म्हटल्यार कोविडाचे केसी वाडत आसात. कोलवाळे सेंट्रल जेल आहा थंयसरले जेल गार्ड आसा तो एक आयज सकाळीं ताका मरण येयलें कोविडाचे हितून. आनी एक भितरलोच एक स्टाफ हें जाला कोविडाचो पूण तो कसो हें जाला तो काय म्हणजे जेन्ना आमी ऑफिसरा कडेन विचारलें तेन्ना म्हणटा एक जो जेल गार्ड आसा तो कोविडान हें जाला पूण दुसरो कसो जाला तेची चवकशी चालू आसा. ही आसली आयची म्हापशाची आनी बार्देश तालुक्याची अपडेट.